आयचो प्रधान याजक मानदी बाब संतोष रॉड्रिगस प्रस्तुत हॉस्पेट फिरगजे सोबेगार पयले DSSच्या कुटुंब जिविता केंद्राचो डिरेक्टर जावन तांणी मस्त सेवा दिल्या. फामाद प्रसंगदार आनी तुमकां सर्वांक वळखीचो सडावत आमच्या फिरगजगारांक तो वळखीचो. तांणी फिरगजेंत ह्या बेंदूर फिरगजेंत सेवा दिल्या तुमी जाणात. तांकां म्हजे आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी मोगाचो स्वागत. आयचे स्पॉन्सर एक दानी कंकनाडी फर्स्ट वाड्यातावन तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरया. आयच्या मिसाची तेसावां प्रमुख तेसाव दितात मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम, तशेंच डॉरथी लस्ट्रादोच्या आत्म्या खातीर कुटुंबाच्या सगळ्या सद्यांक मीस दिता प्रमेळा सिक्वेरा आनी रोनाल्ड शार्लेट मेनेझस आनी कुटाम. ज्यूसच्या पवित्र काळजाक अर्गां मीस दितात सेलिन सल्डाना. हांच्या तेसावां खातीर मागोवंक ह्या बलिदाना वेळा उडास दवरया. आयची लितुर्जी चलोवन व्हरतात YCSची संदेश. लितुर्जी अर्था बरीत करूंक कॉयरांत तिंच सेवा दितात कॉयर मेसी संगता YCSची संदेश. कोविड सेफ्टी रुली पाळूंक आनी जायत्या तरांचो वावर फिरगजेक दितात कोविड सेफ्टी लिडर्स आनी समितीचे स्वयंसेवक. तांकां सुमेस्तांक हांव म्हज्या आनी तुमच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर मागोवंक ह्या बलिदाना वेळा उडास दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो देवाक अर्गां दिवंक तशेंच अशी ससाय मागोवंक ह्या पवित्र आल्तारे मुखार आमी हजर आसा. आमचेर धन्य देवान दराळ आशिर्वादा वतल्यान सबारतराच्या अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां ताणें निवरायला. सबारांक ही पिडा दोसता तरी आमकां ताणें ह्या पिडेतावन पयस दवरला. तशेंच सबारतरांनी आमची ताणें जतन केल्या. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ताणें वतल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अर्गां दित आसतना आमची जिबी ताका समर्पिया. मुखल्या आमच्या जिवितांत गरज आसा ती बरी भलायकी, मतीक समाधान, प्रत्येक जावन क्रिस्ताचे खरे पटलावदरी जावन जियोवच्याक गरज आसा ती ससाय ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकां हर एकल्याक लाबोवन दी म्हणून मागया. आयचे देवाचे उतार आमकां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत पेल्याची सेवा करून जियोंक आपोवणें दिता. देवान आमकां दिल्लें आपोवणें आमी बऱ्या तरान समजोवया आनी त्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक गरज आसा ती करपा ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर जोड घेवया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमकांच आमी आयती करया. फाटल्या आमच्या जिवितांत पेल्याची सेवा करूंक आमकां मेळिल्ल्या अवकाश आमी होगडायिल्ल्या खातीर
सबार्थरान सोम्याचे खरे पाटलावतरी जावंक आमी प्रयत्न करिनातल्या खातीर आनी आमच्या सोर अस्कतकाय खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव फातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत देवा सदां संकवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत सेबेस्त्यावान तुझ्या रक्षसाक्षान बेंदरीन आसतना आपलो भावार्थ परगट विसारलो आनी दोगदवणे सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणींक भावार्थान तीर रावोंक धीर दिलो. ही परसळी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तसो दीस संभ्रमता खऱ्या भावार्थान तीर रावोंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळोवंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकोवन आयकोवच्यान भाऊपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यान आनी मागण्या करच्यांत वांटली जावच्याक तिरासानेन आपलो वेळ करसितली. धर्मदूता मरिफाद साबार असर्या आनी खुना जातल्यो देखून समेस्तांचेर एका तराची भिरांत आयली. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेतली आनी आपापले खासगी आस्तबदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवाज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतली. हर एक दीस एका मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली आनी सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बचावे जोडूंक आयल्यान तांकां मेळान भरती कर दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतलो. देवाचें उतर हें. मुझो आत्मो जीवन देवा
जो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता तानेता Spor तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगा लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवोन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो तांणी ताचे सगळे नागयले ताका मारन गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोन वेतालो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतस रावलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो शेकीन ते वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागींसन ताच्या पांयांक ताणें तेल आनी वायन वतून ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करता ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तवळ जेजून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता सांसेवेस्तेवतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो गेल्या त्या हप्त्यांत ऑगस्टच्या 15 तारीखेर महाराष्ट्रा सरकारान मनादीक बाब रिचर्ड क्वाड्रसाक कोरोना वॉरियर म्हणलें बिरुद दिवन सन्मान केलो कित्या पासत ही प्रशस्ती ही याजकाक लाभली महाराष्ट्रांत आसा रायगड जिल्लो त्या जिल्ल्यांत मानगांव म्हणली एक हळ्ळी आनी त्या हळ्ळ्यांत कतखरी म्हणली एक खुळी भोव दुबळी हांव थंयसर सुमार 22 वर्सां पयलें पावलो एक 15 दीस थंयसर त्या मानगांव म्हणल्या गांवांत आसुल्लो थंयसर मारोग ना थंयसर सवलत्यो नात भोव दुबळीकायेन जियोवचो तो मनीस तो लोक कोरोना पिडा लागल्या त्या घडयेतावन तांचे कश्ट आनी चड वाडले तांकां दिसपडतें पोटाक खावंक कांयच नातलें तांकां वखदाक कांय तरी सवलत्योय थंयसर नातल्यो आनी असल्या वेळार सर्व विकास दीप म्हणल्या NGO संस्था मुखांतर वो याजक
आणि ताचे सांगाती ह्या लोकांची साखरे करतात. लगभग 3,500 लोकांक दिसपडते म्हणले बरी वाडटात. तितलेंच न्हय, जुनाच्या 2 तारखेर ह्याच वर्सा निसर्गा म्हणलें वारें वादळ त्याच गांवांत मारलें आनी देसवाट जाली. आनी असल्या वेळार हो याजक आनी ताचे सांगाती ह्या लोकांक आदार दितात, तांची सेवा करतात, तांच्या गरजांक पावतात. तांची सेवा पळयलो सरकार ह्या याजकाक आनी त्या NGO संस्थांत वावर करतल्या हर एका वावरड्याक मान बगयतात. आनी ह्या याजकाक तांच्या मुखेल्याक कोरोना वॉरियर म्हणलें बिरूद दिवन मान करतात. मोगा भाव भयणीनो, याजक भाऊ त्याच्या सांगाती 6 वावरड्या सांगता एक बरो समार्यागार जावन ह्या लोकांची सेवा करता, जेजूच्या पावलांनी चलता आनी सबारांक प्रेरण जाता. आज आमी नियाळ करचो विशय होचो जावन आसा, सर्वेस्पराची सेवा कर. सर्वेस्पर खंयसर आसा? आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगचेंत, आमच्या समाजेंत. त्या फिरगचेंत, समाजेंत, कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याची तांच्या गरजे प्रमाणे सेवा कर. आनी ही सेवा देवाची सेवा केल्ले बरीच म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें देवदूताची कृत्या पुस्तकांतलें. थंयसर सुरविली पवित्र सभा कसल्या शेगुणांनी जियेली ती पयल्यान पयलें सांगाता मेळटली. जेजूचे पाटलाव जरी जावन आसले ते तवळ तवळ सांगाता मेळटले आनी सांगाता मेळोवन तांचे भावार्थी जिवीत ती जियेतली. आनी त्या सांगात्या थंय ह्या सांगातपणा थंय एकवट आसलो, ती एकवटांची येतली. एकवट म्हळ्यार एका मनाची आनी एका काळजाची. तांचे थंय भेदभाव म्हणलो नातलो. आनी तिसऱ्यान ती गरजेवंतांक कुमो करतली. तांचे लागीं कितें आसा ते वांटून घेतली. हे 3 शेगूण सांगाता मेळचे, एकवटान जियोवचें आनी गरजेवंतांक पावचें. ह्या 3 शेगुणाद्वारी क्रिस्ताच्या मेटांनी ती चल्ली आनी देवाची तांणी सेवा पेल्याच्या सेवे मुखांतर ती सार्थक केली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमी आयकलो. सा लुकाच्या सुवार्थेंतली ती उतरां बऱ्या समार्या घराची वपार आमी आयकली. आनी थंयसर तो शास्त्री जेजू लागीं सवाल विचारता, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? आनी भोव आपुरबायेन जेजू ह्या शास्त्राक विवरसिता, पेलो म्हळ्यार कोण? थंयसर उल्लेख केल्ले व्यक्ती एक याजक, एक लेवीत आनी एक समार्याकार. कित्याक याजकाचो उल्लेख थंयसर केल्लो? आनी ही वपार जेजून कोणाक सांगली? ही वपार जेजून सांगली जुदेवांक. कित्याक जुदेवांक तांच्या धर्मा भायर दुसरे चिंता पत्स नातलें. याजक संकेत जावन आसलो तांच्या जुदेव धर्माचो. देखून जेजू त्या याजकाक थंयसर हाडटा आनी याजक थंयसर आयलो. कितेंच करूंक शकलो ना. तुमी जुदेव कितेंच करूंक शकनात, कित्याक तुमच्या धर्माच्या भायल्यान कितें आसा तें तुमी चिंतूंक प्रयत्न करिनात. दुसऱ्यान लेविताक जेजू थंयसर उल्लेख करता. कित्याक ह्या सुदेवांचें सगळें जीवन कानून कायद्याक भितर तें आसलें. दे वर द प्रिजनर्स ऑफ द लॉ म्हणून इंग्लिशांत आमी म्हणटा. त्या कानून कायद्याक लेवीत म्हळ्यार कानून कायद्याक आसो तो संकेत. आनी असल्या त्या परिस्थितींत ते आसले आनी जेजू तांकां म्हणटा ह्या कानून कायद्या भायर तुमी आयल्यार मात्र तुमी देवाक मेसवाली जिणीन जियोंक शकतल्यात. आनी तिसऱ्यान समार्यागाराचो उल्लेख केला. हे जुदेव समार्यागारांक कांटाळटले. तांकां एक लागीं वेचेन्स म्हणल्यार तांकां अशुद्ध म्हूण तसलें एक चिंताप आसलें. आनी जेजू म्हणटा तसल्या मनशा मुखांतर तुमकां सेवा लाभूंक साध्य आसा. आनी तुमी जर तांकां अशुद्ध म्हणटात ते दळा तुमच्या जिविताक अर्थ ना म्हणलें तसलें एक चिंताप तांच्या मुखार जेजू दवरता. एका समार्यागारा मुखांतर एका जुदेवाक बरेपण लाभलें, कुमोक मेळ्ळी, सेवा लाभली. देखून जेजू म्हणटा आमी हर एकल्यांनी पेल्याक म्हळ्यार कोणीय तो जावं दी ताका कुमोक करी जाय म्हणलें आयच्या ह्या वपारी मुखांतर ताणें त्या जुदेवांक कळयलें. तें आमी आयकता, वाचता आनी समजून घेता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचलो जाल्यार पवित्र पुस्तकांत धराळ गणितां आसात.
पेल्याची सेवा करणं आदर्श जाले आणि तांचे पैकी पोरण्या तेस्तामेंतांतलो एक वर्तो बूक तोबिताचो ग्रंथ या तोबिताचो पुस्तक एका कुटुंबांची येवच्या व्यक्तीची थंयसर व्यक्तीचे परिचय आणि व्यक्तीची जिणी उल्लेख केला. तोबीत एक कुटुंबा जिवितांत जियोंचो व्यक्ती तोबीत आणि ताची पतीन अन्ना, तोबिताचो पूत तोबियास आणि सारा. एक भावार्थी जिवीत जियोंचो एक व्यक्ती ताचे विश्लेषण थंयसर आसा. तो ताच्या सगळ्या जिवितांत पेल्याची सेवा करता. तोबिताचो ग्रंथ 2 अध्याय वळेर 2 आमी वाचली जाल्यार तोबीत आपल्या पुता तोबियासा सांगता, आळे पुता आमचे जेवण तयार जाला, वस थंयसर शेजारा कोणी बुकेन आसा जाल्यार तांकां आपोवन हाड, तांच्या बुकेंतल्या सांगता आमी जेवया. पळय कितलें बरें मौन तोबिताचें. आणि वो पूत तोबियास बापायचे उतार आयकता आणि वेता आणि थंयसर तो वेता आसतना थंयसर तो म्हणटा थंय पळयता एका मनशाक थंयसर मारून गेला आणि तो बापाय कडेन सांगता, बाबा थंयसर एकल्या मनशाक मारून गेला, तो मेला. तोबीत थंय तक्षण उठता, त्या मनशाक मातयेक तो पायता आणि फाटी येता. तो पेल्याची सेवा करता. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तोबिताचो ग्रंथ थंयसर आमी वाचता आसतना एक आपुरबायेचें कुटुंबा जिवीत जियेल्लें एक विश्लेषण थंयसर आसा. भावार्थी जिवीत ताचें. कीर्तनाचो पुस्तक आमी पवित्र पुस्तकांत मागण्याचो पुस्तक म्हण वलायता, ह्या मागण्याचो पुस्तक म्हण आमी समजता. त्या उपरांत अदीक चड मागण्याचो पुस्तक जावन आसा तोबिताचो ग्रंथ. देवाचेर विशेष भावार्थ दवरनो जियेल्लो तोबीत हर एका घडये देवाचो आदार मागता. कितें पेल्याक बरें करूंक साध्य आसा तें करता. आपल्या संबंधिका थंय बरो संबंध तो दवरता. आपल्या पतीने सांगता एक मोगा मैपासाची, विश्वासाची, त्यागाची, मोगाची, सेवेची जिणी तो दियेता. आपल्या पुताची, आपल्या सुनेची तो साखरी करता आणि तांकां एक बरी जिणी जियोंक तो आदर्श जाता. आणि असले शेगूण आमच्या जिवितांत आमी रुता केले जाल्यार त्या दळा मात्र आमी सोम्याचे खरे पाटलावदरी जावंक पावतल्या. त्या उपरांत आमी पळयता रायांचे 2 पुस्तक. थंयसर एलिशा प्रवाद्या विशयंत आमी आयकता. एलिशा प्रवादी एक दीस सोलोन वता आसतना एका घरा कुशिल्ल्यान पाशा जातना ती स्त्री या एलिशा प्रवाद्याक पळोवन आपल्या पती लागीं म्हणटा, आळे वो एक भाग्यवंत मनीस आयजय, तवळ तवळ आमच्या घराच्या बगल्यांत हांव तो वेता, ताका आमी आमच्या घरा इल्लो आसरो दिया, ताका एक जागो दिया. आणि तशें ती करतात. आणि एलिशा प्रवादी थंयसर वेता आणि थंयसर तांचें बरें मन पळोवन तो संतोषता आणि तांकां तो आशिर्वाद दिता. या स्त्रियेक भुरगीं नातली आणि एलिशा प्रवादी तांकां आशिर्वाद दिता. मुखल्या वर्सा तांकां भुरग्याचे देणे लाभता. पळया सेवा केल्ल्यान देवाची आशिर्वादां कितल्या मापान आमकां मेळटात म्हणून एलिशा प्रवादी आनी त्या स्त्रियेच्या त्या गडिता मुखांतर आमकां कळटा. नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता जेजूची शिकवण दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू 5व्या मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय 7वी वळेर आमी वाचले जाल्यार जेजू आमकां थंयसर सांगता, दया दाखयतली कितली भागी तांकां दया मेळटली. असो अर्थ कितें? आमी जेन्ना पेल्या थंय दया दाखयता, पेल्याच्या गरजांक पावता, आमकांय ती दया मेळटली म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय वळेर 20 आनी 1 आमी वाचले जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतले सर्गींच्या राजांत रिक्षनात. बघा सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी कोण करता ते मात्र सर्गींच्या राजांत रिकतले. आमच्या बापाची कुशी कितें? आमी पेल्याची सेवा करची आमचें, आमी आमचेच खातीर जियोवचे जियेचय म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगूंक ना, पूण आमी पेल्या खातीर जियेचय म्हणलें तें सबार फावटी पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्ले आमी वाचता. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय वळेर 20 आनी 4 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंय दोग घर बांदप्या विशयान तेजो उल्लेख करता. एकलो तो कडपाचेर घर बांदता. कशें तो कडपाचेर घर बांदता म्हणून जेजू सांगता, कोण देवाचे उतार आयकता आनी त्या प्रमाणे तें पाळटा तो कडपाचेर घर बांदल्या एका बुद्वंत मनशा बरें म्हणून जेजू उल्लेख करता. जेन्ना आमी देवाचे उतार आयकता आनी त्या प्रमाणे जियेता, आमचे देवाचे उतार आमचो पवित्र पुस्तक कितें सांगता, आमी कार्यान जेजूक साक्ष दिवचें आनी तसली जिणी जियेल्या वेळार मात्र आमी एका बुद्वंत मनशा बरी ह्या कडपार घर बांदल्या मनशा बरी म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. मातेवाचो वांजेल 10वो अध्याय आमी पळयता, जेजू आपल्या शिसांक मिसावाक धाडटा. मिसावाक धाडटा आसतना कसले मिसांव तांकां दिता? सेवा करचे मिसांव. वसा पिडेस्तांक गुण करा, तांचे लागीं उलया, तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें तांकां मेळाशें करा.
आणि पुंख्याक तुमकां दिला, पुंख्याक तुमी दिया म्हणली आज्ञा तांकां दिता. सेवा करूंक तो तांकां धाडटा. आणि जेजू म्हणटा त्याच मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत आमी वाचता, एक कोप शेळे उदक कोणी म्हजे फाटलावदर म्हणल्या खातीर दिलें तरी ताचो प्रतिफळ सुख आसो ना म्हणून जेजू सांगता. आमी इल्लेशें बरेपण केल्यारय ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. मोगाचेनो, मातेव सुवांजेल 25वो अध्याय 30 आनी 1 वळे वाक्यातान आमी वाचलें जाल्यार निमाणी आमची झडती, ह्या निमाणे आमच्या जिवितांत कितें घडटलें. जेजू म्हणटा बऱ्यांक आनी कोट्यांक विंगड करतले, आनी विंगड केल्या वेळार थंयसर तो धनी येतलो आनी म्हणटलो, कितें म्हणटलो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांघरूंक दिलें, हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी साकरी केली, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. देखून येया म्हज्या त्या संतोशांत वांटेली जाया. आनी सेगीत जेजू म्हणटा, तुवें कितें तुज्या अति ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. असल्या उतरां मुखांतर आमी हर एकल्यानी सेवेचे व्यक्ती जाय म्हणून जेजू आशेता आनी आपोवणें दिता. निमाणे जेवणार जुवांचो वांजेल 13वो अध्याय वळेर 14 आमी वाचली जाल्यार जेजू म्हणटा, तुमच्या मेस्त्रीन तुमच्या सोम्यान कितें केलें तें तुमी पळयलें मो, तुमी तशेंच करी जाय, तुमच्या पेल्याची साकरी करी जाय. जाकोबाचें पत्र पवित्र पुस्तकांत 9व्या सोल्यांत थंयसर आमी वाचता. आनी जाकोब 2ऱ्या अध्यायांत आमकां सांगता, भावार्थ करण्या विणे व्यर्थ. आमचो भावार्थ तो कोरोगी या तो न्हंयगी, खरो न्हंयगी म्हणलें कशें समजोवचें आमच्या करण्याद्वारे. आमच्यो करण्यो कसल्यो आसा जंय आमी पेल्याक सेवा केल्ल्यान मात्र आमचो भावार्थ तो अर्थाभरीत जाता, तो जिवाळ जाता. नाजाल्यार जाकोब म्हणटा, एका कुडींत कशें जीव गरजेचो गी, जर उस्वास ना त्या कुडीक कूड ती मेल्ल्याक सरी करता, तशेंच करण्या विणे भावार्थाक मोल ना म्हणून जाकोब आमकां सांगता. देखून आमच्या दिसपरत्या जिवितांत पेल्याची साकरी केल्या वेळार मात्र आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थाभरीत आनी फळाभरीत जाता. सगळ्या पवित्र सभेंत आमी पळयता दराळ गडितां आमकां आसात. सांतीपणाच्या पावंडाक पावुल्ले सबार सांत आसात. आमी मान करसो सांत सेबेस्त्यांव कशें ताका सांतीपणाचो कुरो मेळ्ळो, पेल्याची सेवा केल्ल्या खातीर. तो धैर्यान फुडें सरता, गरजेवंता खातीर पावता, तांच्या भावार्थांत धैर्यान भावार्थ जियोंक तांकां तो प्रेरण दिता. आनी असल्या ताच्या धैर्यादीक व्यक्तित्वा खातीर ताका धोडतो मार्तीर जावचे भाग मेळटा. पयलीं ताका बाल्यान लगाड काडूंक राय चक्रवर्ती प्रयत्न करता, ताच्या उपरांत फातरान ताका लगाड काडन अशें तो मार्तीरपणाचो कुरो जोडता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आधुनीक काळार आमच्या बोवारीच दराळ बरे समार्यागार आसात. बरेपण करची, पेल्याची सेवा करची दराळ गडितां आमी पळयता. आनी हाका दाखलो जावन आसा फाटल्या दिसांनी आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेंत कितें घडलें. कोरोना पिडेद्वारी या कोविड-19 द्वारे आमच्या समाजांत लोक कस्ताक वळख जाताना सगळ्या मंगळूरच्या पवित्र सभेन याजकांनी, धार्मिकांनी, लायिकांनी, संघ संस्थांनी सांगता मेळून कुमो केल्ली घडितां आमीच पळयल्यांत, आमीच वाचल्यांत. आनी आमच्या सगळ्या मंगळूर पवित्र सभेंत 2,60,03,02,070,20 रुपये दुबळ्यां खातीर दिल्ले. दाखलो मात्र आमकां तो मेळ्ळा. आनी दाखल्या भायर कुमो केली आणखी कितले लाख आसात, कितले हजार आसात. इतलो व्हड आयवज एका मनशान दिवंक साध्य जालो गी ना. सगळं आमी सांगता मेळ्ळ्या आमच्या तावन कितें बरें करूंक साध्य आसा तें केलें. आमच्या मंगळूरच्याच पवित्र सभेंत, या मंगळूरच्या शहरांत या एणेथणे आमी पळयता याजक, धार्मीक, लायक सांगता मेळोन बऱ्या समार्यागरा बरी सेवा करची ती घडिता. जावंक पुरो सांत आंतोनीचो आसरो, जावं पुरो जप्पू प्रशांत निवास, जावं पुरो लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर, जावं पुरो व्हाईट हाऊस, जावं पुरो स्नेहालया, जावं पुरो स्नेहा सदन, आणखी सबार आसात बऱ्या मनाचे मनशा सांगता मेळटात आनी वावर करतात. कोणाच्या त्या प्रेरणान? सोम्याच्या त्या प्रेरणान. सोम्याच्या त्या मावल्यांनी भरलेली तांची जिणी सबारांक जीव दिवंक शकल्या, सबारांचे जिवीत उजवाडावंक, सबारांच्या जिविताक एक आधार म्हणले बरी तशें जाला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सांगता मेळ्ळ्या आमची फिरकस आरंभ जावन 106 वर्सां, 100 वर्सां
ती समतसतना तसो उडास काडूंक देवाक अर्गान दिवंक. आणि आज आमी सांगता मेळोन नियाळ करसो विशयी सर्वेस्पराची सेवा कर, कुटुंबांत, फिरगजेंत, समाजेंत पेल्याक पाव. तर सेवा म्हळ्यार कितें? सेवा म्हळ्यार पेल्याच्या गरजांक पावचें. कसली ती गरज जावन दी? पेल्याच्या गरजांक पावचें, पेल्याच्या दोळ्यांतली दुकां पुसचें, हें जावन आसा सेवा. सेवा आमी कशी करची? सेवा आमी देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत, देवान आमकां वेळ दिला, देवान आमकां संपण मोलान दिल्यांत. ही सांगता कितें आमकां करूंक साध्य आसा तें करचें. सबार वर्सां आदीं हांव हांगासर सहायक विगार जावन आसतना एक दीस एका कुटुंबाची भेट करूंक गेल्लो आणि त्याच दिसा त्या कुटुंबाची वडील थंयसर घरान नातली. हांवें त्या कुटुंबाच्या सांद्या लागीं विचारलें, बाय खंय गेल्या? तो म्हणालो ती लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर थंयसर सेवा दिवंक गेल्या. आनी तेचे लागीं विचारलें, तूं हांव आयिल्ल्या वेळार घरा नातली? ती म्हणाली, वय फादर, हर एका ब्रेस्तारा दिसा हांव उणें म्हळ्यार 2 वरां थंयसर करशिता. थंयसर असल्या पिडेस्तांक, थंयसर असल्या प्रायवंतांक म्हजे थावन कितें कुमो करूंक साध्य आसा? तांचे केस सुकोवचे गी, तांच्यो नाक्षयो काडच्यो गी, तांकां नितळ करचें गी, असली सेवा हांव दिता. असली गडितां आमीच पळयल्यांत, आमीच केल्यांत जावंक पुरो, आमीच पेल्याच्या गरजांक पावता. एक सांगणी आमी आयकल्या, सर्गाक वयची वाट शेजारच्या त्या आंगणांतल्यान. आमी सर्गाक पावचे जाल्यार आमच्या शेजारा आमी कुमो करी जाय. आमच्या बोवारी कितें आसा, गरजेवंत आसा, ताका भावा जाय, ताच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडूंक प्रयत्न करी जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां अवकाश सबार देव दिता आनी ते अवकाश आमी गळसिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत सार्थक जाता. तर आज आमी सांगता मेळ्ळ्या देवाक अर्गां दिवंक, कित्याक देवान आमचे दराळ आशिर्वाद वतल्यान देवान सबार जाणां मुखांतर आमकां बरेपण केलां. आमी ताच्या फाटल्या उदारांनी खरी जिणी जियोवची म्हळ्यार पेल्याच्या गरजांक पावचें. आमकां मेळिल्ले ल्हान ल्हान अवकाश आमी गळसुया, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची सेवा करया, तांकां तांच्या गरजांक पावया. आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगचेंत कांय तरी बऱ्या मनाचे त्यो संगती करूंक, बरें करतल्यांक सांगात दिवंक, बरें करता आसतना आमचो आदार दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या समाजेंती दराळ अवकाश आसात आमकां बरें करूंक, ते मेळिल्ले अवकाश आमी गळसुया आनी अशें क्रिस्ताचे खरें पाटलावदरी म्हणून आमी दाखोवन दिवया. तसली कृपा, तसलें भाग आमकां हर एकल्याक लाभून दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावच्याक मागात.
तुमच्या रक्ताचे बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमचो यज्ञ संतोषान आमी तुका भेटयता. ह्या यज्ञान भाग्यवंत सेबेस्त्यावाच्या जैताचो उगडास करतना आमी तुजी कर्तृत्वां परगडता आनी आमकां ताचे विनंती फावो कर. आनंदाचो रूपकार आमकां लाभो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सव काळी आनी सव तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत सेबेस्त्यांव तुज्या रथ साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगात वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीच्या वाजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut purgatuya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनागर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची चढवण कर. जय क्रिस्ता जय जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा पीठ पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे माये संगती बागेवोन सुसेतीचो पती बागेवोन दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात सुमयान आमकां शिकयलें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या हर एकल्याच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ तुमची येताय आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवय आसो मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू देवाची ही शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी हर एकलो सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली
यात्रिकामी जाऊन असा बसल्या गावा पयान करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी जाऊन असा बसल्या गावा पयान करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता सौम्या आम्ही समेस्तल्या दी तू विषय कष्टून सर्वं गेल्या वासा लाभय शांती आता या बहु पवित्र घडये आमच्या काळजांत आसच्या सर्गा संवसाराच्या राया तुझे मुखार आमी सरपोडता तुका आराधन करता ही बहु अपूर्व घडी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र घडये तुका काळजांत भोगचे तो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या बहु पवित्र घडये तुझे तें एक जावचें तें भाग आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता भोव मोगाळा जेजू सबारांक आज मिसाक येवंक साध्य ना तांच्या काळजांत तुजो अनुभव तांकां तूं दी आत्मीक थरान तुका भोगोवंक तांकां तूं फावो कर यात्रेक आमी जावन आसा ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आनी ह्या यात्रेक पळयना वेळार आमकां आत्मीक पोशण जावन एवकारिस्ता मुखांतर आमकां तुजी कृपा तूं दिताय आमकां तुज्या मोगांत तूं आरावन धरताय भोव मोगाळा जेजू आमच्या सांगाता तूं राव कित्याक तुजे विणे एकच एक घडी सयत जियोंक आमी सकना आमच्या जिविताची हर एक घडी तुज्या हातांत आसा ह्या संवसारी पळयना वेळार आमी पडटा आसतना आमकां उठय आमी चलवत आसतना तूं आमचें जैत म्हणलें शिकय हर एका कस्तां आकांता वेळार पिडे शिडे वेळार आमी धैर्य सांडिनाशें बगार तूं आमच्या बगलेक आसाय आमचो हात धरून आमकां फुडें व्हरताय म्हणलें बाबार्थान पातयेवन जियोंक आमकां शिकय भोव मोगाळा जेजू आमी जल्माल्या घडये थावन ह्या घडये म्हणसर आमचेर आमच्या मोगाच्यांचेर तुवें ओतल्या सर्व आशिर्वादा खातीर सर्व बेसावा खातीर कृपे देण्या खातीर तुका जावं अर्गा तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदा सर्वदा
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या अस्गत सैंबाच्या सान सेबेस्त्यांव आमच्या भावान कस्ता दगदामध्ये दाखयलेलें तीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून ताच्या उडासा दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तांतू आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्या. ह्या गटायेन आमच्या कस्ता मदें आमच्या भावा बरी धैर्यान रावून सासणाचें इनाम आमी भोगूंक पावो. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. San Sebastião, patrón आमच्या, दोट्या मार्टिरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. भगवंत सभ्यस्तांचे भक्ती पोवनो सुरविल्ले मागणे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी तेकी प्रमाणे जियोन रक्त साक्षेचे मरण सुसरल्या भगवंत सभ्यस्तांव आमच्यो शरती करून दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता. तुझ्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कृपेच्या देण्यांनी तुवें निटयलोय. तांणी धैर्यान भावार्थ परगट उसारूंक तुवें तांकां फावो केलें. तांचे नांवे आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटाव आनी तुका वाखणटाव. सर तरांच्या पिडेशिडेंतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवंक सोडताय ते कश्ट आनी आनवरां धैर्यान आनी सोंसणीकायेन सोंसून ताचे वरवीं आत्मीक फळ सोडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागणें करतांव क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आतां आमच्या सर गरजां पासून मौनपणी मागया. आतां आमची ते सावां पेटोवया. पिडेस्तुसो वयस सान सेबेस्त्यांव जेजू लागीं ह्या सर ते सवां खातीर विनंती करून म्हण मागया. सबार जाणांनी बरी भलायकी मेळचे खातीर मागूंक सांगलां. जाग्याचे समस्ये सारके जावचे खातीर, मोतीचें समाधान मेळचे खातीर, कोरोना पिडा बेगीनच गूण करच्या खातीर, कोरोना पिडेक जाय आसचें वखद बेगीनच मेळच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर प्रायवंतांक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक राखून उरचे खातीर, भुरग्यांक युवजनांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळच्या खातीर, पिरगजींत सेवा दिवच्या कोविड सेफ्टी कमिटीच्या सर्व संद्यां खातीर, आमकां कुमो केल्ल्या खातीर, आतां आमची कसकी मागणी जेजू मुखार दवरया. भगवान सेबेस्त्यांव पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांच्या खातीर सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुम
तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवान सेबास्त्यांव तुझ्या रक्ता साक्षीन कांय बिये नासतना आपलो पवर्त परगट विसारलो आनी दुगदणीक सांपडल्या आपल्या भाव भयणीक पवर्तान ती रोवंक धैर्य दिलें. ही परसळी तेक आमच्या दोळे मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या पवर्तान ती रोवंक आनी मनशाच्या आज्ञा तुज्या आज्ञा पाळूंक तुजी बळादय करपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पिडिस्तां खातीर मागणे. सुमयाचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सुमया दयेन म्हजे मागणे आयक. आनी तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कुडीचे पिडेन कस्ततले या तुझ्या साकरा आनी सकरणीचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्या आत्म्याक नवें बळ दी. हे पुरे कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या दयेन विगीं बरी जाल्या म्हूण तांकां बगून दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे तारण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. आता आमी आशिर्वाद घेवया.
San Sebastião, आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवान पुरुषाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.